नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. व्हणा आयडीसीतले पेपर मिलाचो थळाव्यांक उपद्रव. प्रदूषण फॅक्टरीचे एन्फ्लुएंट गोंया भायर व्हरता म्हूण सांगून शेतांनी वडयतना एक्सपोजे. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. दीपश्रीचेर आनी एक गुन्यांव 10 लाखाची तोपी घालपाच्या प्रकरणात 3 दिसाचो रिमांड. मडगांवा एकल्याक अमेरिकेत नोकरेच्या हायस्ट दोगा एजंटांचेर FIR. आम आदमी पक्षाचे कॅश फॉर जॉब स्कॅमाड आंदोलन. मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळपाक जाय, पयशे दिवन न्ही म्हूण जागृताय. सरकाराचेर फोग. म्हयन्या भितर वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगा विशीं डिमार्केशन. मंत्री म्हणटा 20 डिसेंबराक सर्वे. वेळसावचे थळावे मंत्र्याचे दरबारात. दोन म्हयन्या भितर गोंयच्या दरेक सरकारी खासगी आस्थापना शैक्षणिक संस्थांनी लैंगीक पिडापीड आड अंतर्गत समिती नेमची. सरकार काडटा ऑर्ग. कोळसा बंडुरा प्रकल्पाक मान्यताय घेवंक कर्नाटक दिल्ली. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार मेळे प्रधानमंत्र्याक. आणि खोला काणकोणाक कायकिंग बिझनेस करपी गांवच्या लोकांआड थळाव्यांची कागाळ. बेकायदेशीर बिझनेस म्हूण पुलिशेंत. थळाव्यांक आमदारांचो तेंको. होंडा आयडीसीतले पेपर मिल थळाव्यांक बादता. वाठारात प्रदूषण. फॅक्टरीची वेस्ट काढून लोकांच्या शेतांनी वडयतना एक्सपोज. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. फॅक्टरींतल्यान वेस्ट आउट ऑफ गोवा व्हरता म्हूण सांगपी ट्रक लोकांच्या जमनीचेर शेतां भाटांनी डंप करतात. लागसारच्या उदका स्त्रोतांचेरूय प्रदूषण. 2 बोरवेलींक मान्यताय घेवन डझनभर बोरवेली. ही पेपर मिल जरी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली आमी म्हणटा, तरी एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन कितले करता ते आज आमकां कळलेलें आसा. कित्याक तर ह्या पेपर मिलाची जी पेपर कार्डबोर्डा पासून मेल्ट करून तांकां पेपर जेन्ना आमी करता तेन्ना जी वेस्ट आसता ती वेस्ट ते हांगासर एक्चुअली तेंच्यानी आमकां पयलीं सांगलेलें की ती वेस्ट खंय ना खंय तरी आउट ऑफ गोवा व्हरोन ती खंयच्या तरी एका कंपनीक दितले म्हणून सांगलेले. बट हांगासर ते तशें ना दिसता आमकां. आयज आमी वचून पळयलें आसा की ह्या कंपनीची जी वेस्ट आसा ती हांगासर होंडा आमच्या गांवकर वाड्यार थंयसर किंवा मोल्ला होंडाची बाउंड्री आसा थंयसर तेंच्या एग्रीकल्चर प्लॉटांनी व्हरून डंप करता. वो कोण डंप करता ते हांगासर सोदून काडपाची गरज आसा. तेंचो एक कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आपल्या गाडयेन हांगासून व्हरता आनी कितें सांगता की आपूण आउट ऑफ गोवा व्हरता म्हणून सांगता. बट तो आउट ऑफ गोवा ते वेस्ट जी आसा ती न व्हरता तो खंय ना खंय तरी हांगासरच लागींच वचून डंप करता. आनी अशे तरेन हे एनवायरमेंटाक खूब डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा हेचें. हांगासरच लागींच एक आमची नॅचरल उदकाचो एक पॉन्ड आसा. एक जी हांगासरली जी जनावरां आसा ते जनावरांक हांगासर आमचे वर्साचे 12 म्हयने एक तळें आसा त्या तळ्यांक उदक मेळटा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी जी घरां पळयता ही घरां आपल्या तेंच्यांनी लेबरांक बांदून दिल्या. हेंची जी टॉयलेटीची वेस्ट आहा ती टॉयलेटीची वेस्ट तेंच्यांनी डायरेक्ट व्हरून ते जे पॉन्ड आसा ते तळ्यान व्हरून सोडलेले आसा. आनी थंयसर आतां एकूच जनावर आमकां दिश्टी पडना. कित्याक तर थंयसर सामके घाणी मारता. आनी सरावंडींग जे घरां आसा ते घरांनी जे बांय आसा ते बांयक जर पळयत जाल्यार आयज ते बांयच्या उदकाक पासून टॉयलेटीच्यो घाणी मारतात. अशी परिस्थिती हांगासर जाल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर जी हांगासर तेंची स्मोक रिलीज करतात ते हांगासर ते स्मोक रिलीज करतना ते एक बारीक सामको एक मायन्यूट पावडर कसो येता आनी पावडर तो घरांनी पडटा. ब्लॅक जो टार कितें आसता तो सगळ्यांच्या घरांचेर पडलेलो आसता आनी थंयसरल्या लोकांकय ताचो त्रास जाता. आतां कदाचित हेतूंतल्यान म्हाका दिसता चडशा लोकांक थंयसर कॅन्सरीक असले सारखे दुयेंसां तांकां बळी पडपाक शकतात ते. सो ताका लागून जे स्थानिक जे कोण आसात तेतूंतले जे आमचे म्हणजे पंचायत आसा किंवा आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचे ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्यानी हेचेर बेगिनात बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आणि हेचेर असं समज पोल्युटेड आसा जाल्यार तेजे स्टॉपेज सुद्धा हाडपाची सुद्धा त्यांच्यानी कमी हे करपाचे ना. पंच आणि सेक्रेटरी त्यांनी हेचेर इन्स्पेक्शन करून एक्शन घेवपाची गरज आसा. तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्या लागीं मागता
की हांगासर जे कचऱ्याचे साम्राज्य करून दवरलेले आसा, जे वास पडटा, जो धुंवर येता, हांगासर जे आमचे नॅचरल पॉन्ड सगळे काबार केला, हो आख्खो दोंगर सगळो आपली वेस्ट उडोवन काबार केला. हेंचेर कंपनीन ऑथॉरिटीन कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. शेतकऱ्यांच्या प्रुडंटा खातीर चलतशें आसा. कसा बंडुरा प्रकल्पाक मंजुरी दिवची म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आणि उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे. 2 दिसां पयलीं DK शिवकुमारान केंद्रीय राना खात्याचो मंत्री भूपेंद्र यादवाक मेळिल्लो. गोय सरकार थंड. कॅश फॉर जॉबात दीपश्री सावंताचेर आनी एक FIR. अकाउंट्स खात्यात नोकरेच्या हायस दाखोवन एकल्याक 10,35,000ची तोपी. पणजे पुलिसांनी दीपश्रीक धरल्या. 3 दीस रिमांड. मजगती अमेरिकेत जॉब दिता म्हूण सांगून कुडतरे एकल्याक 8.5 लाख उखलपी बाळा आणि शांती रावाचे आड मडगांवा FIR. Panji JMFC Court has remanded accused Deepashree Mahto into custody of Panji police for 3 days for custodial interrogation. Panji police on Thursday had arrested Deepashree Mahto for allegedly cheating a complainant to the tune of 10.37 lakh rupees on pretext of providing government job. Deepashree Mahto has further filed bail application before the court, for which the court has issued notice to Panji police. Mukesh Kumar for Prudent. फुडल्या म्हयन्या भितर वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाचे डिमार्केशन जावन विशय तडीक लागतलो. पर्यावरण मंत्री नुवेचो आमदार अलेस सांगता. लोकांचे दुबाव खंय बसोवन सोडोव येता. अलेसाच्या मडगांवा दरबारांतर 20 डिसेंबराक खंय सर्वे. वेळसावकार अलेसाच्या दरबारात. अधिकाऱ्यांबरोबरूय बसका जातली. रेल्वेक म्युटेशन करूंक खंय कळाव जालो. I don't think there is a major issue. I believe it can be resolved within the next maximum 30 days. There's been certain process that has to be followed, which was not really followed, or there's been a delay in that. So, for example, mutation was just done few days in the name of Southwestern Railways. Now the next process is to get the updation of the survey plans, which in turn would mean partition the land acquired by them and the land that is remaining of the existing owners. So once that is done, then I think it will be clear. You know what is acquired, you know what is demarcated, what has been acquired by them, and what is the balance area available. I believe demarcation will be done maximum within 1 month. It is tentatively fixed for 20th December. डिमार्केशन करच्या पयलीं काम नेटान चल्ला म्हणून थळावे मिडिया मुखार. कायद्याचं उल्लंघन जाता. रेल्वे जाय तशें येता. सर्वे प्लॅन ना. 114 फॉर्म ना. डिमार्केशन ना. कांयच ना. आणि लोक अजूनपासून फ्रॉम 2016 टिल डेट अजूनपासून ऑब्जेक्शन दिता. खंयची डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. साउथ वेस्टर्न रेल्वेन हिंगा क्रिमिनली ट्रेसपास करून हो गांव आपणाच्या कब्जान घेयला आनी हिंगा हो गांव बरो गांव शांतिकायेचो गांव आसलेलो तो आयज आमचो हिंगा लोक 25-30 घरां आहा ती तेंचे रात तेंचे काबार केल्या. आमी कितले फाटी कंप्लेन करीताय आनी आमी दिसान येताय. दिसान तेंगे काम बंद आसता. आमगे एरिया कांय काम करनाय आनी रातीन येता हें सगळें डंपिंग चालू आसता हेंगे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे न्हावेले रोजरी कॉलेजी कडेन कॅश फॉर जॉब स्कॅमा आड आंदोलन. हे अशेंच चालू उरल्यार फुडें गोंयकार भायर वचून नोकऱ्यो करूंक लागतले. गोंयांत गोंयकार उरपाचो ना. आमदार वेंझी उलयलो. तरणाट्यांक मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळूंक जाय. पयशे दिवन न्ही. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा उलयला. आणि आतां हे सगळे एवरी डे वाडोता. कॅश फॉर जॉब, फेक सर्टिफिकेट्यो हे सगळें बुरा हेस्त जालो. आणि हे बुरा हेस्त जरी तरी आमी साल्वा करपा जाय जाल्यार आज प्रत्येक कॉलेजी जे भुरगीं कॉलेजी वयताय त्या भुरग्यांक कॉलेजी अवेरनेस करपाची गरज आसा. त्या भुरग्यां बरें वचोन तांकां विचारपाक गरज आसा की तूं आज इतली हजारांनी आनी लाखांनी भुरगीं सगळे गोंयच्या कॉलेजींनी शिकताय. शिकपा एक पयशे तुगेलो माय पाय जो आहा शिकपा पयशे अरेंज करता. तेजे फाटल्यान शिकप जाल म्हणटरी 30-40 लाख तुमगे माय पाय कडेन आसतले.
आता इलेक्शना भोगले येवपाय न्यू इलेक्शन कार्ड जावपाय तुमकां रायट येतलो यू आर द फ्युचर फुडली पिळगी म्हणटाय ती तुमी आनी तुमी जरी पयशे दिवन जर जॉब्स घेवपाक परिस्थिती पडले जाल्यार म्हाका सद्या मुखार आनी गोंयकार उरपाना सगळो गोंयकार दुसरे देशान वयतलो आनी सिरीज करपाक लागतलो आनी आमकां कोण हाती आसपाना आनी म्हाका सद्या सरकारान देखून मुखार गोंयकार आसपाना. सो डिमांड आहा पयलींच्यान आमचो सगळ्यांचो डिमांड आहलो आतां हांकां इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून पूण तें इन्वेस्टिगेशन जाता तें फुडें जाता ताका लागून आयज आमचे आम आदमी पार्टीच्या यूथ विंगान हें अवेरनेस करपाक मुवमेंट करपाक एक कॉलेजींनी भुरग्यांक अवेरनेस करपाक लागून हें मुवमेंट आयज चालू केल्लें आहा कित्याक तांकां कळपाक जाय कित्याक आमचे भुरगे जे शिकतात तांकां जॉब मेळपाक जाय पयशांनी न्हू पूण तेंचे क्वॉलिफिकेशना पण ते हार्डवर्क करता तेंचे मेरिटाचेर तांकां जॉब मेळपाक जाय म्हूण आमचो डिमांड आहा. 2 महिन्या भितर गोयच्या सगळ्या सरकारी शैक्षणिक आणि खाजगी आस्थापनांनी लैंगिक पिडापीड आडावक अंतर्गत समिती नेमची पडटली. चीफ सेक्रेटरी सगळ्या खात्यांक तशें सर्क्युलर काडपाचो आसा. पॉश कायद्या सकयल समिती नेमूक लायतले. मुख्यमंत्री सांगता सरकारी खाती शाळा उद्देग वेवसायीक आस्थापना सगळ्यांक समितीची सक्ती. माझे म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसला थंयच्यान भायर येता आसतना सीएसाक फोन केलो आनी 100% जाल्यार सर्क्युलर इश्यू कर. एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट इवन दो आमचें तर म्हणणें आय विल जस्ट सी म्हणजे लेबर रुल्स आनी बाकीचे पळोवन इवन द प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट फॅक्टरीज हातूंत सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय. सो एज विजयाताई राहडकर चेअरपर्सन हांणी सांगले त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ऑफिसांनी एटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल बट 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 महिन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय त्यो तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा ह्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो. हाज्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन एंड चायल्ड अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता. गव्हर्मेंटाचे तर एकूय डिपार्टमेंट उरचो ना तितून 100% ह्यो इंटरनल कमिटीज आसतल्यो. शुक्रारा बांबोळे मिलिटरी कॅम्पात अग्निवीरांच्या 4थ्या बॅचीची पासिंग आउट परेड जाली. 920 अग्निवीरांच्या पासिंग आउट परेडाचो नियाळ ब्रिगेडर हर्ष भाटियान घेतलो. ब्रिगेडर भाटियान पास जाल्ल्या अग्निवीरांची तोखणाय केली. ताणें स्किल अणभवाची बुन्याद घट करप शिकपाक चिकाटी ह्या विशीं अग्निवीरांक मार्गदर्शन केलें. आप सभी अग्निवीर अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप कोर ऑफ सिग्नल्स जो भारत की सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं. कोर ऑफ सिग्नल्स का कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही अहम रोल है और इन आधुनिक समय में हम नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क NFS के तरह के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे. इस चेंजिंग टेक्नोलॉजी के वजह से जो लड़ाई लड़ने के तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं और हमारी कोर के सामने नए किस्म की चुनौतियां आने वाली हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें इन कठिनाइयों से आप डटकर मुकाबला करेंगे और सिग्नल कोर को गौरवशाली विरासत प्राप्त करने के में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे. आप सभी ने 10 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और 21 हफ्तों की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त की है जो आपको एक बेहतर सैनिक और सिग्नलर बनाने में मदद करेगी. प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद यहां से आप विभिन्न यूनिटों में पोस्टिंग जा रहे हैं जहां पर आपकी ये सीखी हुई स्किल्स आपको काम आएंगी. मैं आपको
एक बार जो फौज की इथॉस है उसके बारे में बताना चाहता हूं, जो सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के फाउंडेशन पर बेस्ड है। इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स सेलान फातोड्डा टू लंडन प्रकरणात 7 आरोपींक लुकआउट नोटीस काढल्या। आरोपी दीपाली बाळकृष्ण परब, सुनीता रॉड्रिगीज, नोलेन लॉरेन्स आंताव, जॉकिम रोजारियो पॅरिस, नवीन मारियो आर्मांडो परेरा, सुशांत मनोहर घाडगेन देश सोडून वचपाक जायना म्हूण नोटीस। जाल्यार मुख्य आरोपी मायरन रॉड्रिगीसाक ब्लू कॉर्नर नोटीस इश्यू केला। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस, घराघरांनी पंचामृता। कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। खोला दर्यावेळे लागसार कायकिंगाचो बिझनेस चलोवपी लोकां आड गांवच्या एकल्याची कागाळ। तो म्हणटा व्यवसाय बेकायदेशीर। लोक म्हणटा पर्सनल तिडकीन खंय पुलीस कागाळ केल्या। केपेचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टा आनी आदलो आमदार बाबू कवळेकार मध्यस्थी करूंक पुलीस स्टेशनार। कागाळ करपी तेमाक खोला एक इश्यू जाल्लो। काल जे खोलचे लोक सगळे एकठांय जावन पुलीस स्टेशनार येयले। जवळ जवळ 150-200 लोक एकठांय जावन पुलीस स्टेशनार येयले। खोला ह्या जाग्याचेर एक पर्यटन स्थळ जाल्ले कारणान थंय जायते पर्यटक येतात आनी थंयचे थळावे जे भुरगे आशिल्ले, बेकार आशिल्ले, तेणें एकठांय जावन जी नदी आशिल्ली, जी खोला धाकली न्हंय आसा, त्या न्हंये भितर कयाक बोटी घालून ते ह्या पर्यटकांक थंयचे फिरोवन हाडून तेंचे कडल्यान कितें तरी मानधन घेताले आनी तेंचो गुजारो चलतालो। हें चलत आशिल्लें। सो तेंच्याच मदल्या एका स्थानिकान तेंच्या विरोधांत कंप्लेन दिली। त्या उपरांत केपेंचे आमदार जे एल्टन डिकोस्टा आनीक फाटले आमदार बाबू कवळेकर हेणी येवन समजूत घालपाची प्रयत्न केलो। जो कंप्लेनर आशिल्लो ताकाय आपोवन हाडलो। इशू म्हणटा आमगे साडारी गांव हे आमगेले यूथ आनी काली आमगे त्या भुरग्यां लागल्यान सांगलां की हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटान आपणा गेले बाबा आपणा स्वतार पांयार उब रावन हे आपणा पोट भोताय। आय थिंक सो 150 यूथ आहाय, ऑलमोस्ट 200 फॅमिली तेजे जगताय। समज एक मनीस आमगेलो गांवचो बाब राजेश म्हणटा तेणें हे भुरग्यांक आमगेल्या त्रास करता आनी सिंपल सिली रिजन्स दिता की ट्रॅफिक इशू जाता। ट्रॅफिकान PIन आमकां सांगल्यान 2 थिंग पुलिसूय धाडले ट्रॅफिक मॅनेज करपाक। बट हो आमी केसले आपणा गांवचे प्रोसिक्वेंट ह्या भुरग्यांचे कंप्लेन घायला। समज तरी तो ऐकना जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे गांवचे एकठांय जातले आनी वी वील टेक अ कॉल। सरकारान म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक गरज आहा। तेजी कंप्लेन करपाचो प्रश्न वेगळो। आतां सुद्दां आमी डिस्कस केला तो कितें म्हणटा आपल्या गांवा भायर दवरलो, हें दवरलें, तें दवरलें, पूण तो प्रश्न वेगळो। तो रजा हांगा जावंक शकना। ताका भायर दवरला तो 2-3 वर्सां पयलीं केन्ना तरी। हे भुरगे हांगा कोण येयल्ले आसात ज्या भुरग्यांचे पोटपाणी जालो त्या हेणी कंप्लेन केल्ले कारणांनी हांकां प्रॉब्लेम जालो म्हूण येयल्ल्या, पूण तो जिद्द घेवन बसलो। हें चुकीचें आहा। ताका आमी सांगपाचो प्रयत्न केलो की तूं खंयचो राग खंय काडनाका। खंय तरी आज भुरगे जे आपले पोटपाणी चलयतात ते एक ल्हानसो धंदो करून कितें करता न्ही, तेजेर तें अशें हें करप आनी सगळ्यांक इतल्या 100 लोकांक इतले त्रासाक घालप हें चुकीचें सगळें। हो वाद काल राती म्हणल्यार मिटनाशिल्लो। दिवचल पालिकेची 4 कोटीची येणावळ 5 वर्सां जाली आडकल्या। पालिका मंडळाच्या बसकेत इश्यू आयलो। सगळ्यांत चड 250 कोटी खंय सरकारी कचेऱ्यांची। जूर आनी हेर टेक्निकल गजालींक लागून येणावळ पेंडिंग उरली। CEO सचिन देसाय सांगता 3 म्हयन्यां भितर रिकवरी करची म्हूण नगरसेवक मागतात। रिकवरीचेर 2-3 जे मेजर रिकवरी पॉयंट्स आसा ताचेर आमी फोकस सद्या आमचो चालू आसा। वन इज आमचे गव्हर्मेंट ड्यूज थोडे उरलेले आसा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रिजन्स, इट इज इंट्रस्ट आनी हेजे एप्लिकेबल जाल्लो। सो ताच्या खातीर ते आमी ऑलरेडी आयज कावन्सील मिटिंगेन डिस्कस केला। सो एक म्हणजे आमची गव्हर्मेंट जी आमची प्रिमायसीस आसा रेंटेड फुली ती आमी एग्रीमेंट तांच्या बरोबर सायन करून पेंडींग ड्यूज आसा ते जातले क्लियर इन कमींग टायम। ते ओल्ड पयलीं 2004च्यान ती हायक आशिल्लो 10% जो DMAन अप्रूव केल्लो तो तेन्ना इम्प्लिमेंट करूंक नाशिल्लो तेंच्यांनी। सो ताच्या खातीर थोडे हे उरलेलो। त्या खातीर आमची टीम कॉन्स्टिट्यूट करून आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट करतले तेंची। शॉप आतां बंद आसा म्हणजे कशें आसा, जर काही ठिकाणी थोडे लेसी आसा ते एक्सपायर जाल्ले आसा किंवा अशें जर खंय आसा जाल्यार दॅट वी वील सिक्युअर द पोजेशन एट फर्स्ट इन्स्टंट। आमी पोजेशन सिक्युअर करतले
आणि आमी ती ऑक्शन करतले. रिकवरीच्या बाबतींत मोठो विशय आसा. सादारण आतां जी आमच्या अकावंटंटान म्हायती दिल्ली आहा पळय त्या प्रमाणे 4 कोटी रुपयाची आमची अशी रिकवरी आसा हेचे. हितून गव्हर्मेंट ऑफिसांची रिकवरी मॅक्झिमम आसा हेचे. आनी त्याच प्रमाणे इंडिविज्युअल जे शॉप्स आहा पळय शॉपांची रिकवरी आहा तितूनसून आतां ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें की चीफ ऑफिसराक हें दिल्लें आहा की तांच्यांनी रिकवरीच्या बाबतींत एक मेजर स्टेप्स घेवचे आनी रिकवरी रिकवर करची. आमी अशें मागला की फुडल्या 3 म्हयन्या भितर सगळी रिकवरी येवंक जाय. ताका लागून सरा कडेन आनी हेजे कडेन हांवें विशय हो मांडलेलो आसा आनी जवळ जवळ आमची 4 कोटी वयर रिकवरी उरल्या. ती रिकवरी येवंक जाय. ती जर रिकवरी येत जाल्यार म्युन्सिपालिटीची कामां आहा पळय आनी जे बाकीचे विशय आसा पळय ते सगळे सुटतले. वॉर्डांनी पायपलायन फोडल्या फूल एंटायर बिचोली. ती परत रिपेर करची. ती PWD फक्त काय ना ती कूडको पॅचवर्क करतले. सो परत तो रस्तो जर बरो जातलो आनी ते बरें जावंक जाय. सेंट झेवियराच्या 18व्या एक्सपोजिशनाक पुरातन स्टॅम्पांचे प्रदर्शन भरला. एक्सपोजिशनाक येतल्यांक पोरण्या गोंयच्या चर्चीच्या फोटोवा बरोबर स्वताचो फोटो प्रिंट काडून घेवपाची व्यवस्था केल्या. आदल्या तेंपावेले स्टॅम्प लोकां खातीर पळोवपाक दवरल्यात. रॉलंड डिमेलो एक्झिबिशना विशीं प्रुडंटा कडेन उलयलो. And today on this occasion of the first day of the exposition, I got an opportunity to exhibit my collection. And my collection has been, I've been into detail of Portuguese India. Portuguese India, that's a heritage collection. And I have collection of lighthouses and all the Indian Republic stamps. And I also do other themes also like Saint Joseph, Saint Francis Xavier, then I have Saint Anthony. So these are the Christian themes, and we have been researching into it and we promote it with for the young youth in the schools also. So that is what we are doing our activity. The first philatelic material came in 1931. That was during Portuguese era. And after subsequently in 1952 also there were some philatelic exhibits, and that was last until the liberation. गोंयांत जाल्ल्या पर्पल फेस्टाचो दिव्यांगांक सुविधा दिवपाचे नजरेन खूब मोठो लाव जाला. फक्त महोत्सवूच न्ही, ह्या पर्पल फेस्टा उपरांत दिव्यांगां खातीर कितें केलें तें म्हत्वाचें. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. समाज कल्याण खाते आणि रोटरी क्लब पणजेन मेळून गौरेश मराठे म्हणटा त्या दिव्यांगाक फूड कार्ट ई रिक्षा दिल्या. With the Purple Festival, with this initiative, we are extending our arms, we are extending our tentacles, all other parts also. So it is not only empowering all disabled in these sports, it is empowering them in social life, empowering them for their placement also, for engaging them for a good activity which will fetch them their daily bread. So we are trying to get the involvement of disabled. They should not sit at home and just look for help. They have to come forward and they should see that how best they can utilize their talent, their capabilities, their abilities. Purple Fest हे 2 इव्हेंट करून ताच्या मागीर आमी कितें केलें खूब म्हत्वाचें आसा. खुबशे लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाले. कालूच आमी जवळ जवळ 40% विथ डिसेबिलिटी आसा तांकां ताज ग्रुपान हायर केल्ले आसा. ऑल अक्रॉस ताज प्रॉपर्टीज तांचे इंटरव्यूज सुरू आसा. आमी लोकांक 2 व्हिलर बायक्स दिल्ले आसा. आयज रोटरी क्लबा तर्फे फूड कार्ट दिता. स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर, परमनंट रिहॅब सेंटर आमी सुरू केला रुग्णाश्रय हांगा. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो पर्पल फेस्टा खातीर थंयच्यान त्यो सुरू जाल्यो. व्हीलचेअर बायक दिली. व्हीलचेअर बायकीन हांव कमीत आयज ह्या पर्पल फेस्टाक म्हाका 2 वर्सां म्हणजे जानेवारीच्या 8 ते 11 तारीख मेरेन म्हाका 2 वर्सां सोंपतली. हे टायमार तेंच्यांनी म्हाका म्हणजे व्हीलचेअर बायक दिली आनी ती हांव आयज घेवन वचत ते भोंव आसलो. आनी आयज तेंच्यांनी म्हाजें पोट भरपाक एक च्या भाजी पाव मिरची अशें म्हणजे आमलेट रस जावं भाजी पाव अशें हें करपाक म्हाका तेंच्यांनी रोटरी क्लबान मेळ्ळें. सुभाष फळदेसाय आनी आमचे गुरू पावसकर, विशाल नागवेकर परत तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो आनी आयज ही हांव गाडी घेवपाक तेंचे कडल्यान. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स सुरू करपाचो विचार येता त्या जूनात सुरू करपाचो प्लान मुख्यमंत्री उलयला. सध्या देश विदेशांतल्यान लोक डिझास्टर मॅनेजमेंटाची ट्रेनिंग घेवन गोंयांत येतात. फायर ब्रिगेडीन खंय प्रत्येक अरिश्टाच्या परिस्थितीत बरें काम केलां. सांतिनेज फायर सर्व्हिस खात्याच्या नव्या कॉम्प्लेक्स उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयला.
देशातल्या वेगवेगळ्या फायर स्टेशना वयल्यान फायरमॅन्स ट्रेनिंग घेवपा खातीर हांगासर येता, which is affiliated to the Nagpur disaster management college. ऑलरेडी आमी एफिलिएटेड आसात. देशांतल्यान न्ही तर फाटल्या वर्सा भितर इट इज पर्सनल्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ते हांगासर ट्रेनिंग घेवपा खातीर फाटले फावटी आयिल्ले 6 जाण पर्सनल्स हांगासर ट्रेनिंग घेवपा खातीर ते जवळपास 2 म्हयने आमच्या पणजेंतल्या फायर स्टेशनान रावन ते वेगवेगळी ट्रेनिंग हांगासर घेताले. ही सगळी फॅसिलिटीज प्रोवायड जाल्या उपरांत म्हणजे क्लासरूम, लायब्ररी, लॅबॉरेटरी, एवी रूम्स हे सगळे पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता वी कॅन स्टार्ट विथ द शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस इन डिजास्टर मॅनेजमेंट विथ द एफिलिएशन विथ द डिजास्टर मॅनेजमेंट कॉलेज. म्हणजे गोंय हे अशा पद्दतीचे इट इज नॉट ओन्ली द फायरमॅन आनी पर्सनल मॅन. आता ज्या पद्दतीचे डिजास्टर जावपाक लागल्या त्या खातीर वेगवेगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे नवीन कोर्सीस इंट्रोड्यूस जाल्या आणि ते भुरग्यांनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म कोर्सीस शिकपाची गरज आसा. आणि त्याच खातीर नाव ऑलरेडी म्हणजे बॅचलर इन वॉकेशनल इन डिजास्टर्स अशाय पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा पळय न्ही थोड्याशा कॉलेजींनी इंट्रोड्यूस केल्या. थोड्या आमी प्रेझेंट स्टेजीचेर तरी विथ डिप्लोमा कोर्सीस किंवा शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस हे फुडल्या वर्सांतल्यान जुनांतल्यान आमी हांगासर सुरू करपाक शकतले. सो ऑलरेडी डायरेक्टर फायर एंड सर्विसीस हाका सांगला की आमी शॉर्ट टर्म कोर्सीस आमच्या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान सुरू करूया जेणे करून आमचे आसलेले फायर सर्विसीस हे वेल ट्रेन जावपा खातीरय बी उपयोगाक येतले आणि नवीन भुरग्यांक जांकां इंट्रस्ट आसा फायर एंड एमर्जन्सी शिकपाचे किंवा डिजास्टर मॅनेजमेंटान शिकपाचे तांकांय बी हांगासर येवन शिकपाक मेळटले. थिवे सेंट क्रिस्टोफर चर्ची लागसार राती एक्सिडंट. सिमेंटाच्या ब्लॉकांनी भरिल्लो ट्रक रिवर्स येतना लागसारच्या घराक आदळ्ळो. घराचें पुराय लुकसाण. घरात रावपी लोक बऱ्यान साल्वार. ह्या नादी खंय 11 फावट थंय असोच घडणुको घडल्यात. सरकारान लक्ष घालचें, आदार करचो, राखणी वणड बांदची म्हूण घर मालक मागता. काल न्हू एक्झॅक्टली हांगासर ट्रक कंटिन्युअसली बंद पडटालो. सो तेणीन 2-3 फावटी अटेम्प्ट केले वयर वयपाक आनी लास्टाक न्हू तो वयर गेलो, सकयल येयलो, मातसो रावलो, तेणी वारो भरलो आनी तो म्हणटा कितें आपूण वयर गेलो तेन्ना आपल्याचो मोसम कट जालो आनी तो म्हणटा गाडी बंद पडली आनी गाडी बंद पडून स्टेरींग लॉक जालें आनी ब्रेकूय ते लागना जालें म्हणून तो हे सायडीन येयलो आनी भितर येयलो घरान आनी ती वॉल फूल ब्रेक केली तेणें ते सायडीन. घरान मम्मी आसली आनी डॅडी आसले. डॅडी ते सायडीन आसलो, मम्मी हे सायडीन आसली. तो जेन्ना हें केला न्हू मारला तेन्ना मागीर मम्मीन डॅडीक भायर काडला आनी मागीर हे फुडें अशें जालें. राती बाबा 11:15 जाल्ली. तो 2-3 फावटी वयर सकयल येयलो. डॅमेज हे सगळे आख्खे हे रूमचो म्हाजो डॅमेज जाला. लॉस म्हाका आतां 70,000 जातले लॉस म्हाजे. 10-11 फावटी जाला इन्सिडंट. लास्ट टायम हांगासर इन्सिडंट जालो. आतां 1.5 वरां सुद्दां जावची. एक टाटाची इलेक्ट्रीक व्हेकल फाटल्यान भिंतीक हें जाल्लेली मारून ते सायडीन पडलेली आनी सेम ती डॅमेज जाल्ली बॉल. पूण आनी आतां हें जालां गोवोरमेंटान मातशें कितें तरी आमचें हें करचें, कंप्लेनेट करचें आनी कितें तरी हें करून दिवचें हांगासर रिटेनिंग वॉल बीन कितें बांदून दिवचें आमकां. कित्याक कंटिन्युअसली इन्सिडंट जाता, कोणी भितर आसलो जाल्यार मरो सुद्दां शकता न्हू तो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.